नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयत ताच्यो हेडलायन्स। महाराष्ट्रात 9 केशींनी शामील आशिल्ल्या नावाडगे चोराक म्हापशें पुलिशेन केली अटक। मुथूट फायनान्साचो कर्मचारी आशिल्ल्याचे सांगून एकल्याक घाली टोपी। नव्यानूच पदभार घेतिल्ल्या गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान घेतली केंद्र भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डाची भेट। पक्ष आनी गोंयच्या उदरगती विशीं केली चर्चा। कोरगांव सावित्री गावडे हिच्या भाटात घुसून माड आनी माडयांची कत्तल केल्या प्रकरणात पेडण्यां पुलिशेन केली एकल्याक अटक। फुडलो तपास सुरू। केबल ऑपरेटरांक हायकोर्टाचो धक्को। ओव्हरहेड केबलांक लागून शार इबाडत चल्ला। केबल कापपाक उच्च न्यायालयाची परवानगी। मुखेल अभियंतो घेतलो फुडलो निर्णय। काशीनाथ शेटयेन दिली माहिती। आमदार वेंझीन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत चित्तोळा पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा केल्ल्या प्रकरणावेल्यान तापलें राजकारण। वेंझीच्या वक्तव्याचेर विजय सरदेसायान वक्तव्य केलें आनी मुख्यमंत्र्या सयत वेंझी विजयाचेर पडलो तुटून। भाऊसाहेब बांदोडकरा चित्तोळा हेर कोणाकडेन करप सामकें चुकीचें। आतां अस्मितायेची खपला काडून कितें फायदो? मोगोवपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकाराचो प्रस्न। आतां पळयात खबरो विस्तारान। गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नव्यानूच पदभार स्वीकारिल्ल्या दामोदर उर्फ दामू नायक हाणें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता सयत केंद्र भाजप अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांची भेट घेतली। ह्या भेटीत पक्ष घटमूट करप तशेंच गोंय राज्याच्या उदरगती विशीं चर्चा केली। फाटल्या कांय दिसा आदीं गावडेवाडा भटवाडी कोरगांव सावित्री गावडे ह्या जाणट्या बायलेच्या भाटात अनवळख्या मनशान घुसून माड आनी माडयांची कत्तल करपाची घडणूक उक्ताडार आयली। ते उपरांत तिणें पेडणे पुलिशेंत कागाळूय केल्ली। ते प्रमाण पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या। फाटल्या कांय दिसा आदीं गावडेवाडा भटवाडी कोरगांव अनवळख्या मनशान सावित्री गावडे ह्या जाणट्या बायलेच्या भाटात घुसून 30 सुपारेच्यो माडयो आनी 2 माडांची कत्तल केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली। ह्या भाटाचेरूच सावित्री गावडे हिचें घर चलतालें, देखून तिका लुकसाणाक तोंड दिवचें पडिल्लें। हे विशीं तिणें पेडण्यां पुलिशेंत कागाळूय नोंद केल्ली। ते प्रमाण पेडण्यां पुलिसांनी स्नेहल नार्से ह्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। फाटल्या 4 दिसां पयलीं कोरगांव गावडेवाडा हांगासरल्या एका जाणट्या सावित्री गावडे हांच्या बागायतीत अज्ञान व्यक्तीन तांचे 28 सुपाऱ्यांची झाडां फोफळी आनी 2 कवाथे कापून उडयल्ले। त्या खातीर तांकां भरपूर नुकसाणी जाल्ली। एक जाणटी बायल मनीस जेन्ना बागायत काबाड कश्ट करतात आनी उत्पन्न दिवच्या टायमार जर अशा अज्ञान व्यक्तीन ती नश्ट करपाक लागली जाल्यार तेका न्याय कोण दितलो असो प्रश्न तयार जाल्लो। तांणी पेडणे पोलिसां कडेन कागाळ केल्ली। त्या उपरांत पेडणे पोलिसांनी स्नेहल नर्से हांच्या आड गुन्यांव नोंदवून आयज तेका अटक केल्या। सावित्री गावडे हांच्या बागायतीत जावन तांणी जी झाडां कापून उडयल्या तातूंतल्यान तिका व्हडा प्रमाणान नुकसान जालें आनी जो संशयीत आशिल्लो स्नेहल नर्से म्हणून ताचे आड अनेक कागाळी पेडणे पोलीस स्टेशनाचेर आसात अशी म्हायती पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांणी दिल्ली आसा। जायत्या वेळार अशे घडणुका घडटा पूण तांचे कागाळी जायनात, पूण सावित्री गावडे हांणी तातडीन कागाळ केल्ली आनी तांची झाडां कापल्या उपरांत मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर हांणी तातडीन तांकां आर्थीक मदत केली आनी सावित्री गावडेक हांकां सरकार कशा पद्दतीची आर्थीक मदत करून दिता हाचेर लक्ष लागून आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्या निवृत्ती शिरोडकर। हायकोर्टान केबल ऑपरेटरांक व्हड धपको दिला। तांच्यांनी दाखल केली स्थगिती याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारल्या। देखून आता केबल्स कापपाची वाट मेकळी जाल्या। या ओव्हरहेड केबल्सांक लागून शाराची सोबीतकाय इबाडटा आनी न्यायालय अशा अनधिकृत गजालींक तेंको दिना।
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण फुडलो निर्णय मुखेल अभियंतो घेतलो अशें कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टी हांणी सांगलें. इंजेक्शन फायल केल्ले आज आनी तांचे इंजेक्शन आज रिजेक्ट केला. कोर्टान सांगलें दॅट रुल्स कॅनॉट बी स्टेड म्हणून. तांकां जर स्टे दित जाल्यार इंजेक्शन दित जाल्यार ते रुल्स वील बी स्टेड. तांणी परमिशन घेवचें पडटलें आ रायट ऑफ वे. ते रुल्स नोटिफाय जाल्या बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. प्लस तांणी लायसन्स तांणी ताका तो एडवोकेट तांचो मागतालो. बट हायकोर्ट हॅज सेड दॅट इट इज लुकींग शॅबी आनी ऑल पणजे शॅबी दिसता आनी मागीर ते केबल कोणाक हें करता. सो दे हॅव सेड दॅट वी कॅनॉट गीव इंजेक्शन एंड ऑल दोज केबल शूड बी रिमूव्ड. आनी तूं एप्लिकेशन कर म्हणून म्हजे कडेन आमचे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. इफ दे वील सी द फिजिबिलिटी एंड दे वील गीव यू इफ दे कॅन गीव. आवर एजी आर्ग्यूड दॅट स्टेबिलिटी ना पोलाक आमकां पयशे दिवना. 2020 आमकां एक पयसो घेवना आनी ती एकूय एप्लिकेशन सारकें ना आनी दे इट एज पर 8.7 एंड ऑल द एप्लिकेशन हॅज नॉट बीन ट्रान्सफर्ड टू मी बाय द IT डिपार्टमेंट. बट IT डिपार्टमेंटाकूय तांची एप्लिकेशनां सारकीं ना. सो ताका इट इज आमचें ताचें इंजेक्शन हें जालां. वी आर फ्री टू कट. आतां 1 तारखेर तुमी कट 1 तारखेच्यान इट वील डिपेंड दॅट आवर चीफ इंजिनियर वॉट इट इज आनी कितें तो सांगता तशें आमी करता. पूण तो जो प्रोसेस हायकोर्टान सांगला ताका इट इज लेंथी प्रोसेस की तुमी एप्लिकेशन करतले आनी मागीर तांकां जें कितें मेळटलें तो पर्यंत जर तुमी केबल कट केलो जाल्यार ज्यो इंटरनेट सेवा आसा ज्यो सेवा आसा तांकां परिणाम जाला. परिणाम म्हणजे फुकट दिवप म्हणटा तुमी. आमी फुकट दिता तशें कांय ना. तांचे आमकां पे करूंक जाय न्ही. हे आतां केन्नाच्यान चल्लेले. हे 2022 2023 तुमी जाल्ले कित्याक घेवंक ना. पूण ते प्रायवेट ऑपरेटर्स आतां ते गव्हर्मेंट केबला वयल्यान प्रायवेट ऑपरेटर्स दिता आनी कितें दिता. देर इज अ बीग हिस्ट्री इन दॅट ऑल्सो. ते ताणें पळोवंक जाय न्ही. बरें आतां आज केबल ऑपरेटर गेले हे खंय गेल्ले तुजे OFC वाले कोण वचूंक ना. ते खंय गेले इंटरनेट वाले. तांकां जर इतले वाय दे हॅव नॉट अप्रोच. आपाचो आमदार वेंजीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतची तुळा पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा केल्ल्या प्रकरणा वयल्यान राजकारण तापलां. वेंजीचे वक्तव्याचेर विजय सरदेसायान वक्तव्य केलें आनी मुख्यमंत्र्या सयत वेंजी विजयाचेर तुटून पडलो. पळोवया भाऊसाहेब बांदोडकरा वयल्यान पेटिल्लें राजकारण. फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जावन डॉक्टर दयानंद बांदोडकर जावन ही स्टार्टेड बिल्डिंग प्रायमरी स्कूल्स ऑल ओवर इन्क्लुडिंग सालसेत. नाव वॉट आय एम ट्रायंग टू कम टू इज सालसेतीन तेका मर्जर करपाक सपोर्ट करूं ना. पूण तरी पूण तेणें तें डिसिजन वेगळें धरून तेणें विथ अ बीग हार्ट किपींग इगोज असायड डेव्हलपमेंट करपाक गोंयभर ब्रँड गोवा करपाक म्हाका सद्दां ही स्टार्टेड दीस प्रोजेक्ट वीच वी ऑल सी टुडे. तेच भाशेन आय वूड रियली लायक टू एप्रिशिएट एंड थँक डॉक्टर प्रमोद सावंत. Being from the BJP, I am from the Aam Aadmi Party. I would correlate him to Dayanand Bandodkar because keeping that merger decision aside, ताजी फाटल्यान ब्रँड गोवा डेव्हलप करपाक सगळ्यांनी काम बराबर करपाक लागले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची थेट भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा आपाच्या वेंजीन केल्ली जाहीर तुळा सध्या वादाचो विशय थारला. वेंजीन केल्ले तुलनेचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान भाष्य करतना वादग्रस्त विधान केले. भाऊसाहेब आनी प्रमोद सावंत दोगांकूय गोंयची अस्मिताय राखपाक तळमळ नाशिल्ली. घडये ह्या मुद्द्या वयल्यान वेंजीन हे विधान केला आसुये अशें विजय उलयलो. भाऊसाहेब बांदोडकर गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री. ताणें खूब बऱ्यो वस्तूय केल्या. पूण एक थंय तो मातसो चुकलो. तो म्हणटा तो अस्मितायेचेर. आनी तो अस्मितायेचेर जें कितें विचार करतालो ताजे खातीर ओपिनियन पोल करचो पडलो. आनी तोच विचार खूब वर्सां नंतर हो प्रमोद सावंताचोय विचार तसोच आहा. तोय आमचे अस्मितायेची ताका अलर्जी आहा. ही आमकां कशी कळटा कित्याक एसेंब्लीन इश्यू रेज जावन तितून आमकां अश्युरन्स दिवन थंय एसेंब्लीन की हे ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो ऑफिशियली ऑब्जर्व करतले म्हणून ह्या वर्सा ताणें केलो ना. हाजो अर्थ कितें गोंयची अस्मिताय जेन्ना येता तेन्ना प्रमोद सावंत न्हिदता. आनी तसो आमचो पयलो मुखेलमंत्री आनी अस्मितायेचे खातीर ताकाय मातशी अलर्जी आशिल्ली आनी ताणें तें ओपिनियन पोल करपाक लागलें. सो ते हातून म्हाका दिसता बाबा वेंजी ऑनरेबल बेनावली MLA सारको आहा. विजयाच्या ह्या वक्तव्याचेर मुख्यमंत्र्यान खर टिका केली ती अशी ना भाऊसाहेब बांदोडकराक केन्नाच गोंयच्या अस्मितायेची नसाय नासली. विजयाचे हे वक्तव्य म्हळ्यार गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचो व्हड अपमान आसा.
खरी समस्या आसा ती म्हळ्यार विजयाचो अहंकार. विजयाच्या ह्या वक्तव्याचो हांव खर निशेध करता. मुख्यमंत्र्या फाटोफाट आपाच्या वेंजीनूय विजयाचे 2017 ते 2019 राजकारण परतून वयर काडले. ह्याच विजयाक लागून राज्यात 2017 भाजपा सत्तेर आयली म्हूण वेंजी उलयलो. 2019 कोण आहलो डेप्युटी सीएम, कोण हाडली हांकां? तूंय जोरी तोरी हेंक हाडूं ना, चान्स दिवं ना. तूं जोरी तोरी हेंक 2017 चान्स दिवं ना बीजेपीक, जाल्यार ह्यो शाळा 54% देंवता आहल्यो. तुका विचारपा जाय, तुंय हाडले तांकां गोंयांत आनी तुंय हाडून तेम डिझास्टर केला. दीस इज वॉट गोवन्स नो. तुका रिमाइंड करूं जाय परत परत हांवें. तूं घाल सगळ्यांक घाल आनी मुझे चोडय. बट द फॅक्ट ऑफ द डे इज आय हॅव नॉट डिस्ट्रॉयड गोवा. वेंझी इज हियर एज अ MLA for 3 years, and before MLA I have lived a lifespan without doing anything destruction for Goa. आणि मुगेलो पर्सनल मिनिमम प्रोग्राम ना, मुगे पर्सनल मिनिमम प्रोग्राम ना. हांव जोरी तोरी दिसती पडटा फायल घेवन जाल्यार त्यो फायल्यो मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां गेले, जावं ती रिटेनिंग वॉल, जावं ते हेल्था फायल, जावं ते एड्युकेशना फायल, जावं त्यो सगळ्यो डेव्हलपमेंटाच्यो फायल्यो. देर इज नो पर्सनल फायल. And when there is no personal file, whenever any minister is available at any time, I go and I make sure that my work is done, and that is my duty. भाऊसाहेब बांदोडकराचो हो वाद सुरू जाल्लो वेंजीच्या वक्तव्यान. ताच्याच पक्षाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमील पालेकर म्हणटा, भाऊसाहेबाचे नांवान खंय राजकारण करूं नाकात. आज गोंयान भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान जे राजकारण चल्लां, जे राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न चल्ला, भारतीय जनता पार्टी आनी बाकी पक्षां मदल्यान जे कॉम्पिटिशन चालू आसा ही राजकीय पोळी भाजपाची, ते म्हाका दिसता बंद करपाक जाय. हांव एक बहुजन समाजाचो घटक आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर जाणें बहुजन समाजाक घट केले. आज जर ताचो खरोच जर खंयच्या पार्टीक खुर्तो आसा आनी जर सरकाराक आसा आनी भारतीय जनता पार्टीक आसा, जाल्यार आज भाऊसाहेब बांदोडकराची जी समाधी आसा ताजी जी विकट परिस्थिती जाल्या ती जावची नाशिल्ली. फाटले फाट जेन्ना एनिवर्सरी आशिल्ली तेन्ना सरकाराचो जो ऑफिशियल कार्यक्रम आशिल्लो तो समाधीच्या भायर वयर केलो गेलो, कारण सकयल वचपाची परिस्थिती नाशिल्ली, कारण सिलींग कोसळटा. आज जर खरोच भाऊसाहेब बांदोडकराक हे मानता, ज्या तरेन आज ते ह्या गोष्टीचो एक वापर करता, तांच्या नांवाचो आज राजकीय स्वार्था खातीर जो वापर करता, तांचो जर इतलोच मोग आसा जाल्यार पयली ती समाधी सारकी करात, बेगीन सारकी करात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. भाऊसाहेब बांदोडकरांची तुळा हेर कोणाकडेन करप सामकें चुकीचें. भाटकारशाहीन आपल्यो जमनी विकल्यो, कम्युनिदादीच्यो जमनी अतिक्रमण जावन गेल्यो. आतां ह्यो गजाली अस्मितायेच्यो न्ही, तर ह्या गजालींक कोणाक म्हणून जबाबदार धरप. आतां भारत देश एक आसा. भारतांतले जायते लोक गोंयांत येवन रावतात, तेन्ना आतां अस्मितायेची खपलां काडून कितें फायदो, अशें सुदीन विचारता. तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकराची तुळा आनी अस्मिताय हो वादूच चुकीचो आशिल्ल्याचें सुदीनाचें म्हणणें. बाणावलेचो आमदार वेंझीन भाऊसाहेब बांदोडकर आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक समान आशिल्ल्याचें स्टेटमेंट केलें. हे फाटभुंयेर सुदीन उलयतालो. आम्ही सगळे जण जे आसा ते भारतांत आसा. हे उलयता आसतना प्रत्येक आमदार आसूं, मागीर तो वेंजवेगास आसूं, विजय सरदेसाय आसूं किंवा आमचे कोणी आमदार आसूं, यांनी लक्षात दवरपाक जाय. गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचें जर कोणी काम केलां तर ते भारताचे त्या वेळावयले जे भारत सरकारचे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले किंवा इतर जे कोण आशिल्ले तांणी केले. त्यानंतर ही अस्मिताय किंवा बाकीच्यो गोष्टी ज्या वेळार ह्यो गोष्टी जाल्यो तेन्ना गोंयांत पॉप्युलेशन गोंयकार म्हणून जे आतां आमी म्हणटात ते 6.5 लाख आशिल्ले. आनी 6.5 लाख पॉप्युलेशन आशिल्ल्या आतां ते 6.5 लाख आतां तेही कमी जावन आसतात. आज टोटल गोंयचें पॉप्युलेशन जालां 16 लाख. सो भारतांतले आमचे सगळे नागरीक भारत हो देश आशिल्ल्या कारणान सगळे जशे कर्नाटकांत लोक आयले, महाराष्ट्रांत लोक आयले, तशे गोंयांत. अस्मिताय ह्या शब्दाचो अर्थूच म्हाका दिसता ह्या लोकांक खबर ना. भाटकारशाहीन आपल्यो जमनी विकल्यो, कुमुलदाचीच्यो जमनी अतिक्रमण जावन गेल्यो. आतां हें अस्मितायेचें हें न्हय. आतां हें सगळ्यांत कोण सांगत आसा हो प्रश्न येता. आतां तें दुखणें आनी ती खपली परत परत काडून ते कित्याक तें हांव नकळो.
पूण ते परत परत काडून ते कित्याक मांडपाचें आनी लोकां मदीं कित्याक पेटोवन घालपाचें हेंच म्हाका कळना. वेंजी वेगळीकच जें कितें उलयता पळय ताका तर अर्थूच ना. आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर इज द टॉलेस्ट लिडर ऑफ गोवा. ताजे सारको चीफ मिनिस्टर नाशिल्लो. देर कॅनॉट बी एनी कंपेरिजन. प्रत्येक चीफ मिनिस्टर जालो पळय, इन्क्लुडींग आतांचो आमचो आसा प्रमोद सावंत, हेणे प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे गूण आसा आनी त्या गुणांनी प्रत्येकान बरें काम केलां, त्या बद्दल दुमत ना. पूण कंपेरिजन दे कॅनॉट कंपेर एनीबडी टू भाऊसाहेब बांदोडकर. ताई, त्यानंतर प्रताप सिंग रावजी राणे, त्यानंतर रवी नायक आसा आनी मदीं कोण कोण आसा, अशे सगळे चीफ मिनिस्टरान आपले पर्यंत काम केलें. रायबंदर वाठारांत रोरो फेरीची सुविधा सुरू जावपाची आशिल्ल्यान स्मार्ट सिटी खाला नव्या धक्क्याची रुंदाय वाडयतले. देखून रायबंदर फेरी धक्को येरादारी खातीर बंद जातलो आनी पोन्न्या धक्क्यावयल्यान येरादारी जातली, अशी म्हायती मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिल्या. ह्या कामाक लागून कांय दिसां खातीर जावपी गैरसोय लोकांक सोंसची पडटली, अशेंय तांचें म्हणणें आसा. बुधवारा आमदारान रायबंदर वाठारांत फेरी धक्क्याच्या कामा संबंदी पळोवणी केली. हांगासर सायट विजीट दवरलेली आनी त्या विजीटाचो पर्पज कितें आसलो तर गोंय सरकारान आमच्या 2 रोरो फेरी हांगा हाडपाचे केल्ले आसा. म्हणजे रायबंदर हो एक बिजिएस्ट सी रूट आसा. ह्या रुटाचेर 2 रोरो फेरी हाडपाचे केल्ले आसा. त्यो आतां फेब्रुवारी म्हयन्यान रेडी जातल्यो. आनी त्याच पयलीं जो रापाचे डेवलपमेंट जावपाक जाय आसलें, हो राप जो मॉडिफाय करपाक जाय आसलें, तें काम ऑलरेडी आमी सुरू केल्लें आसा. पण तें काम स्टेप वायज जर करतलो जाल्यार ताका टायम लागतलो. पूण एट अ टायम दोनूय कामां म्हणजे ओल्ड राप आनी न्यू राप हे दोनूय कामां एक एट अ टायम जावची. म्हणून तो राप जो आसा रायबंदर सायडीचो तो आमी थोडे दीस बंद दवरपाचें प्लॅनिंग करता. आनी बंद दवरून हो जो ओल्ड राप आहा, ह्या ओल्ड रापाचेर सोय फेरी आमच्यो ऑपरेट जावपाक जायो. ताका लागून ते गैरसोय जावपाक जायना म्हणून आमी ह्या सायड इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. हो राप आमकां ऑपरेट करतलो जाल्यार लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. आयज लोकांनी इनकन्विनियन्स थोडेशें जातालें, पण लोकांनी धीर धरून जर आमकां सहकार्य केलें जाल्यार तो राप 2 म्हयन्या पयलीं कंप्लीट जावंक शकता. अदरवायज तो जर टायम ताका घेतलो, सिंगल फेसीन जर केलो आमी जाल्यार ताका पावसा फुडें पावूंक शकता तो. म्हणून हांव लोकां कडेन विनंती करता, लोकांक रिक्वेस्ट करता की जे 2 म्हयन्यांक जे काम जे चालू उरतलें ते कामाक लागून लोकांनी थोडेशे पेशन्स बाळगचे आनी ह्या ओल्ड रापा वरसून आमच्यो सोय फेरी वटेन ज्यो चलतल्यो ताका लागून लोकांनी शिस्तीन डिसिप्लिनीन आपल्यो गाडयो हांगासर गाडयो घालच्यो, गाडयो काडच्यो अशी हांव सरकाराच्या वतीनसून हांव लोकां कडेन मागणी करता. सीएलपीच्या बसकेक म्हादयचो प्रस्न, जमीन हडप प्रकरणां, बेरोजगारी आनी कोळशाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. हे सगळे विशय येता ते विधानसभा अधिवेशना वेळार मांडटले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगले. उपरांत भ्रश्ट भाजपा सरकारा विरोधात लढो दितले जाल्यार सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवपाक जाय. ह्या विशीं बेगोबेग विरोधी आमदारांची बसका घेतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचें म्हणणें. तशेंच 26 जानेराक सगळ्या मतदारसंघांत भ्रष्टाचारी भाजपा सरकारा विरोधात कार्यावळ घडोवन हाडटले अशी माहिती आलेमाव हांणी दिली. जे बीजेपी सरकारा विरुद्ध हो प्रोग्राम हे करप आमी आख्खें गोंयभर इन ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज रन करतले. आनी 24 हेजें लॉन्चिंग जाता. आमचे दिल्लीचे लिडर जावं आमचे डेस्क इंचार्ज आनी आमचे सगळे सिनियर पार्टीचे लिडर वील पार्टिसिपेट इन दीस प्रोग्राम. सो तेजें मार्गदर्शन घेवपाक ऑर्गनायज कितको करतले वे वील बी हेल्प पार्टी president will brief regarding this thing on the failures with regards to our constitution. एक बीजेपी सरकारान देशभर the failures of this government will be highlighted in general, in detail. Amit Patkar will explain to you. We also had a CLP regarding the upcoming assembly session that is scheduled on 6th of Feb. And all 3 Congress MLAs, the party president was part of it. We discussed on how to go about it. Floor management to Obara ki ya Sarkara assembly muda allergy jata. Ani how do we honor this government and how do we take all the opposition MLAs together? We have decided that on 24th
there is a business advisory committee at 4 o'clock. At 3 o'clock, we will call all the opposition MLAs to participate and discuss how to go about the session on the 6th and 7th of Feb. Starts the governor's address, and on the 7th will be one-day assembly session. History, we one-day assembly session. So we spoke on all the parameters of what should be discussed, questions. सरकार आयला वी हॅव सीन टाइम एंड अगेन जेन्ना जेन्ना एक इशू कोर इशू जेन्ना मुखार येता तेन्ना बीजेपी त्या इशू कसो डायवर्ट करप त्या इशू कसो डायल्यूट करप हे गेल्ल्या 2 वर्सां मातशें गोंयकारांनी पळयलं. टुडे वी हॅव डिस्कस्ड इन लेंथ दॅट द कोर इश्यूज ऑफ गोवा जे आसा लँड ग्रॅबिंग आसतले, लँड स्कॅम आसतले, जॉब स्कॅम आसतले, आज अनएम्प्लॉयमेंटाचे इशू हे इशू घेऊन प्रत्येक मतदारसंघात तो इशू बाबा कसो लायव्ह लोकां मेरेन वचपाचो हाजेर आज आमची विस्तारान चर्चा जाला. आणि जो 26 तारखेक आमी जो प्रोग्राम लॉन्च करता दिस इज गोइंग टू बी अ 1 year लॉंग प्रोग्राम वेरीन हे सगळे लोकल इश्यूज प्रत्येक मतदारसंघात वेगळे वेगळे इशू आसात. सो ते इश्यूज लोकांचे घेऊन लोकां मेरेन कशे वचप हाजेर आज आमी बसून आमची फर्स्ट मिटींग जाल्या. 26 we are launching this program from South Goa and this will continue all across 40 constituencies. मुरगांव नव्यानच उक्तावण केल्ल्या फ्लायओव्हराच्या रस्त्याचेर एमपीटीन गेट घालपाचें काम सुरू केल्ल्यान मुरगांव नगरपालिकेन तिडक उक्तायल्या. मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार तशेंच नगरसेवकांनी हें काम आडायलें. मंगळारा फ्लायओव्हराचें उक्तावण जालां आनी रोखडेच दुसऱ्या दिसा एमपीटीन दादागिरी सुरू केल्या अशें नगरसेवक सांगता. लोकांक त्रास करपी ह्या गेटी काडून उडोवच्यो अशी मागणी नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान केल्या. लोकांनी आपण आमी हांगा येयले कालूच ब्रिजाचें ओपनिंग जालां, बरें ओपनिंग जालां, सगळे जाण येयल्ले, मंत्री मिनिस्टर सीएम सगळे येयल्ले आसा आनी गडकरींनी सांगलां हांगासून आपलें आसा आनी देंवपाचें सगळें हांगाच आहा म्हणून. आनी काल जालें आनी 24 वरां जालीं सगळें हे भानगडी जाल्यो, गेटी जावले. एक गेटी लोकांक त्रास करपाच्यो गेटी ह्यो आमच्या इतल्याच मागण्या आसा, वास्कोकारांच्या मागण्या, भायणाकारांच्या मागण्या, एक गेटी खंय तरी तेंच्यांनी काडून उडोवपाच्यो. लोकांक हांगा तुमी त्रास करपाचे न्हय. तुमकां ऑलरेडी तुमच्या थंयसर तेन्ना आमी भितर एंट्री घेता तेन्ना तुमी सगळे आयडी बिडी मागता, तुमकां तुमी थंय घालपाची गेटी तुमी थंय घाला न्हू. लोकांक कितें करता आतां आमी इतले हांगा लोक कितले सफर जाले जेन्ना हो ब्रीज बांदता तेन्ना आमी सगळ्यांनी तांकां कॉर्पोरेट केला. नॅमल इंडियाकूय आमी सांगला बाबा नो प्रॉब्लम करा तुमी उदीक मारा, सगळे बऱ्या भशेन जाले. आनी जातकूच तुमी कालूच इनॉग्रेशन जावन तुमी आयज तुमची जायगी दाखयता जाल्यार आमचो व्हॅल्यू उरलो कितें वास्कोकारांचो. आमी हेचे निश्चयत आनी आमकां हांगा हें काम बंद जालें जाय तशें कौन्सिलर हांगाचे लोकल कौन्सिलर सांगलेलें आसा. काल इनॉग्रेशन जाल्यार आयज एमपीडीन आपली दादागिरी स्टार्ट केलेली आसा. हे सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता आमकां खबर ना. आयज दादागिरी कशी आयज तुमी रस्तो बंद करपाक थरयला पळय. आयज हे तुमी वॉल पळयतले वॉल हे खंय तरी एक म्हणजे एक ब्लॅक स्पॉट एक दिसपाक वचपाक येवपाक त्रास जाता. हांगा तेंच्यांनी गेट घातलेली आसा, हांगाच न्हू त्या सायडीन सुद्दां गेट घातलेली आसा आनी वेल्डिंग करताले. आमकां लोकल्सांनी म्हाका म्हजो फ्रेंड आमचो के कामत तेणी म्हाका फोन केला हांगा खंय चल्ला. हांवें ना रे ओपन करतले. जेन्ना खंय हांगा जेन्ना येवन पळयलें पळय तेन्ना आमी पयलें हांगा शॉक जाले. मेन रोड ह्या रोडाक तुमी गेट घालता खंयचो कायदो गेट घालता मेन वयसूच घाला फ्लायओव्हराकूच घाला थंय एंट्रन्साकूच घाला गेट घालपाचें जाल्यार एमडी चलयता कितें आपल्या चडपणा. आनी जेन्ना आमचो चेअरपर्सन हांगा येयलो चेअरपर्सन ताका बरे भाशेन विचारलें बाबा तुमी कितें करूंक सोदता तर आमी गेट घालूंक सोदता. गेट आमकां प्लान पयलो दाखय. आमी आन्सरेबल आसा, तो आन्सरेबल आसा, हांव आन्सरेबल आहा एज अ वॉर्ड कावन्सिलर. हांव कितें करता तें आमकां पयलीं इन्फॉर्म करा. पब्लिकाक केल्लो आसा कन्विनियंट जावपा लागून भायणाकारांक समज वास्को वयतले किंवा मडगांव वयतले जाल्यार हो रोड एकदम कन्विनियंट आसा. आमी जेन्ना आमकां पब्लिकान सांगलें तेन्ना आमी बरे भशेन तांकां हांगा पळोवपाक गेले. आमच्या चीफ चेअरपर्सनान बरे भशेन ताका फोन केलो, चीफ इंजिनियराक फोन केलो जाल्यार हो चीफ इंजिनियर कोण तो म्हाका खबर ना. तो ताका सांगता तूं कोण आपल्याक सांगपाक आपूण हांगा येवचो ना पडला. आतां तो बरो भशेन उलोवपाक आमी लोकल बॉडी ताका तूं असो उलयता आमी हांगा ताका उगी रावचे ना. चेअरपर्सनान तेणी सॉरी मागपाकूच जाय. कोरगांव पंचायतीच्या सचिवाचो कारभार संशयास्पद आसा असो आरोप कोरगांव पंचायत मंडळान केला. पंचायत सचिव कामाच्या वेळार गैरहजर आसता. पंचायतींतल्या कपाटांच्यो चावयो आपल्या कडेन दवरता. तशेंच एका म्हत्वाच्या बसके वेळार सचिव श्रद्धा कोरगांवकर पंचायतीच्यो फायली घेवन गेल्ल्याची कागाळ कोरगांवच्या पंचायत मंडळान केल्या. कोरगांव पंचायतीच्या सचिवाचो कारभार संशयास्पद आसा असो आरोप कोरगांव पंचायत मंडळान केला. पंचायत सचिव श्रद्धा कोरगांवकर कामाच्या वेळार गैरहजर आसता. आपल्याक जाय तश्यो पंचायतीच्या कपाटांच्यो चावयो आपले कडेन दवरता. तशेंच घेवन भायर गेल्ल्याची कागाळ कोरगांव पंचायत मंडळान केली.
कामात त्याच्याकडे गेली होती, पण आता ती फाईल घेऊन गेल्या. आता आम्ही आमच्या पंचायतीतून कबड्याची चावी आसा ती सुद्धा ते घेऊन गेल्या. पण ताका तितको अधिकार कसो की पंचायती चावी ती कशी व्हरता, बाकी स्टाफ सुद्धा आमच्याकडे आसात ना. मात्र म्हाका कळना की आता चावी व्हरपाचो काय मॅटर मी पहिली फावट पळयला. चावी कोणतरी स्टाफ आपल्याकडे नाजाल्यार दुसऱ्याकडे स्टाफाकडे दवरपाक जाय तें चावी. जो प्रकार पयलींचदा म्हाका आढळपाक आयला. आता ताका 4-5 फावटी फोन केला, ती फोन आमचे घेना. आमी समजपाचें कितें. अजून आता 2 वरां जाय दिली आमी अजून पंचायत येणार, ती माझी फोनय उखली ना आमची. त्याच्या फुडें आमकां कांयतरी दालमेकूच घाले असं म्हणून येता. आम्ही कोण बांधल्या ना, एक प्रतिनिधी म्हणून कोरगांवचे बांधल्या. आणि त्या प्रतिनिधीक त्यांनी उत्तर दिवपाक जाय आसलें फोनार, बाबा आपणाक टायम दितलो कितें जातलो तें तेणी सांगपाक जाय आसलें. आयज सरपंच सारखे आमचो एक पंच सगळे हांगासर जे आमी 2 म्हयने वाट पळयता आनी ताका कॉल करता, तेजो आमकां आजून उत्तर ना. अशें दिसता की जी ताका खंय तरी पाठिंबो आहा कोणाचो तरी असो म्हणून ती आयज वावरता. ताका पंचायतीचे पडलेले ना, ते स्वताचे घर कशें वापरलेले. 5-6 फावटी तरी कॉल केलेले आसा, जर तेणी एकदांय कॉल रिसीव करूंक ना आसा. आणि जर सरपंचांनी वयच्या पयलीं सांगलेले की कितें तरी मॅटर आसा जो मातसो कर आनी चल, जाल्यार ती इतके अर्जंटली वयता म्हणून सांगले की व्हिडिओन आपल्याक आपयला आनी आपल्याक व्हिडिओन वचोंक जाय. इमिडिएटली ती भायर सरून गेली. आणि वयताना आमी सगळ्यांनी पळयलें की तिच्या हातांनी 2-3 फायल्स आसल्यो. तर तिच्या हातान जर फायल असले तर तिने पहिले काम सरपंचाक सांगून दिलेले आपण अमकी अमकी फायल घेऊन येते, कित्याक सरपंच तेन्ना अवेलेबल आसलेलो आनी तो पंचायतीन आसलेलो. तेन्ना आमी एक फायल पळोवपाक म्हटल्यार कार्ड म्हटलें जाल्यार सर स्टाफान सांगलें की लॉक आसा कबटाक आनी ती घेवन गेल्या चावी. एक्चुली आमी वयता आसतना तिका पळयलें की तिने फायली आपल्या बरोबर व्हेल्ले. आमचें इतलेंच म्हणणें की ती खंयसरूय वचो, खंयच्याय ऑफिसांनी वचो, आनी फक्त सरपंचाक सांगून वचपाचें की बाबा आपूण वांगडा ही फायल व्हरता. नातर ते फायल व्हरता आसतना ताका ती बूक आसता तेजेर बुकार बरोवन वचपाचें तिणी की अमकी फायल आपूण व्हरता म्हणून. पंचायतीचे बसके वेळार तुम्ही पंचायतींतल्यान फायल घेऊन भायर सरिल्ली अशें विचारल्यार पंचायत सचिव श्रद्धा कोरगांवकारान ते न्हयकारले. मात सीसीटीव्ही फुटेजीत ती फायली घेऊन वतानाचे स्पष्ट दिसला अशें पंचायत मंडळाचे म्हणणे. फायल व्हरोंक ना तुमी? ओके. सीसीटीव्ही फुटेजान आमकां मेळ्ळें की तुमी वयताना तुमच्या हातीन फायल आसलें. व्हरोंक ना तुमी? व्हरोंक ना? ओके. कितल्यांक सुमार गेल्यात तर तुमी? 12:30 अशें कितें. पण तुमी फायल व्हरोंक ना, खाली गेल्यात तुमी. ओके. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.